स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्रोतेजन हो सर्वांक नमस्कार। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती म्हणून समजून सर्वांक नमस्कार। आता मी अंगल प्रथेप्रमाणे पहिले हे घेऊया कले आज 9वा उत्तम हे श्लोक मना श्लोक नंबर 9 अंगा समर्थ म्हणतात नको रे मना द्रव्य ते पुढिलांचे अति स्वार्थ बुद्धी नरे पाप साचे घडे भोगणे पाप ते कर्म खोटे न होता मना सारिखे दुःख मोठे। जय जय रघुवीर समर्थ। साधो सप्पो अर्थ म्हळ्यारी बा मना हे मना हे सज्जन मना दुसऱ्या गेले द्रव्य नाक करे त्यांचे दोळ दवर नका परद्रव्याच अभिलाष कोर नका अति स्वार्थ बुद्धी मिती पापची सास्तवता तो चित्रगुप्त बसला ना तुगल भितरी ताल्या पंचिंग कार्ड अस ताल्ल्या थंकले निपना त्या मिती तू बाहेर कितलेय दाखय जाल्यार मनान जर तुगल पाप अस तांचे बरोबर पंचिंग जाता आणि तांचे मुखार तुका घडे भोगणे पाप ते कर्म खोटे आणि त्यांनी ते भोगकाच लागतले त्यांनी तश कोर नागचारडा समर्थ कळकळीन सांगता ती म्हळ्यार ते कर्म वायट फट्टी म्हळ्यार निंद्य कर्म कोर नाका ती आथांगा पैधो ना मी घेना नको रे मना द्रव्य ते पुढिलांचे आत्ता मी मुद्दाम सांगल्या नको रे मना द्रव्य इतले वाचचे नाही द्रव्य नाकवे आमकां संसार परमार चलूनच्याक आधी प्रपंच करावा नेटका म्हणटा ती त्या मितीची हे सगळं प्रपंच ब्रह्मांडा प्रपंच पळोवच्याक विष्णू असो विष्णूक तें काम दिल्या त्या खातीर तागल बायल लक्ष्मी खंय मदत करूक म्हळ्यार लक्ष्मी जाय न्हय थंय हय की न्ही तर ती लक्ष्मी जाल्यार इवन आमगल प्रपंचाक सुद्दां पैशाची गरज आसताची पैशा शिवाय कसले संन्यासाक सुद्दां पैशाची गरज असता कळ्ळें म्हळ्यार संन्यासाक सुद्दां प्रपंच चुकनी तागल जिवाच कोणी प्रपंचच न्हय
कल्लेपणी मिनिमम रिक्वायर्ड आसता कळलं न्हय. तर तशी तांणी सांगलें जाल्यार दुसऱ्या घराचेर नजर दवर नाकात आनी तेवे पयशे जरूर मेळयात. प्रपंच करता म्हळ्यार पयशे मेळोवंका वेव्हार करता जाल्यार तो कशें करता ताजे बद्दलच दासबोदांतूय तेंच आयल्या. तें आमी थोड्या वेळान पळोवया. जाल्यार पयशा गरज म्हळ्यार कळ्ळें. हांणी बरें उदाहरण दिल्या कोणें संत तुकारामानी. ते सगळे हाजें प्लॅनिंग आशिल्लें तांगेलें. ते शेतकऱ्या शेती करताले, तांगेले ग्रोसरी शॉप आशिल्लें, सावकारी करताले ते बँकिंगशें. त्या वेळार बँकिंग नाशिल्लें, बँक्स नाशिल्लीं. त्या वेळी लोकां हातान पयशे डिपॉझीट म्हूण घेवचे आनी ते जम जालेले जे ताजेर तांकां व्याजय दिवचें. आनी कोणाक गरज आसा तांकां व्याजाक पयशे दिवचे. अशी तांगेलो धंदो चलतालो. पण चोख वेव्हार, जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी जोडोनिया धन, अशी म्हणटाले ते. कळ्ळें. कडेरी आतां इवन तुमकां सांगता संत एकनाथ महाराज अनन्य शरण वचून जगन्नाथ पंथांक. ते तांगे सद्गुरू सानपण धरून 11-12 वर्सां चेडूं धरून ते तांच लागीं राबले, वाडले, सगळें केलें. आनी सगळे परमार्थांतूय तांणी सर्वस्व दिलें तांकां. तरीके ते थंय राबताले. तांगेलो जेवणाच खर्च येतालो, तांगेले कपड्या लत्त्या खर्च येतालो. ते दुसरे कडेन काम करताले. तांकां दिसलें हें बरोबर न्हय म्हणून तांणी जनार्दन पंथाक सांगून सगळे वेव्हाराचो शिकून घेतले. वेव्हाराचें म्हळ्यार कळ्ळें हिशेब टिशेब कशी दवरचो, कशी बरोवचो, कशी टॅली करचो. समज बजेटींग म्हळ्यार कळ्ळें इतले पयशे आसत तांतूंच जोडून या धन उत्तम वेव्हारे उदास विचारे खर्च करीक. म्हळ्यार समज जावंका तितले काटकसरीन हांतूळ पळोवन पांय निडूचे. आतां काळान कशें जाल्यां हांतूळ पांय लांब जाले ती आनी तेमी ती पांय निडूंच ना, हांतूळ व्हड करचे. ते हांतूळ धरना म्हणून बेड वाडोवचो. किंग सायज, क्वीन सायज चलना, किंग सायज केलें. ते किंग सायज बेडरुमान धरना म्हणून बेडरूम व्हड केलें. अशी सगळें कोर न्हू आमगेलो पसार वाडतो वचूलो आनी व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज. तशी जावं न्हय. तर एकनाथांनी कल केलें कशी जावं अल्प सेवा म्हूण तांणी मागून घेतलें. म्हाका कलीपणी सेवा दियात. तुमगेलें जें नित्याक भाजीपाल येता, जे गडा खातीर लागचें सामान येता, तांतूळ कितलें खर्च जालें, कितलें भरलें, कितले पयशे तुमी म्हळ्यार दिल्लेले, तांतूळ कितले खर्च केले, कितले बरयले, सगळ्याचो हिशोब टिशोब जमा करचो आपण दवरता. दुसरें जनार्दन पंत सुद्दां किल्लेदार आशिल्ले. त्यांनी त्या कामान सुदैमाक तुमी प्रवीण करात. ते घोड्यार बसूं शिकले, शस्त्र चलोवचे शिकले. अशीच शिष्य म्हणून नुसतें अध्यात्म करनी तांणी प्रपंच परमार्थ तांणी सुद्दां भोग आमट केलो आनी ताजो तांकां मस्त उपयोग जालो. कळ्ळें. तर अशी तेमी ते सांगतात कळ्ळें की एक पै म्हळ्यार 12 पै म्हळ्यार 1 पैसो आनी कितले 16 आनी म्हळ्यार 1 रुपया आशिल्ली. अशी सगळें तरी हें ते एक पैच हिशोब तांकां मेळनाशिल्लो. तर रात्रभर ते मिणमिणटे दिव्यांतूं तांणी बसून ते सोडयत बशिल्ले. खंय चुकलें म्हणून. म्हाका आमगेलो दिवस उडास जाता. आमी बँकांत आसतना तावळ कंप्युटर चड नाशिल्ले. आतां तें सगळें संवसार जाल्या. एक कडेन केलें की सगळें कंप्युटरान तें डेबीट जाता आनी आपोआप बॅलन्स जावन पुराय नुस्तें प्रिंट आवट काडचें मात्र. तेमीत कळ्ळें जाता मात ते वापरचे अभ्यास उना जाला. चूक जाली की सगळे कडेन जाता आनी बरोबर जालें की सगळे कडेन बरोबर जाता. कडेन सॉरी म्हळें की काम जालें. हांगा तशें न्हय. एकनाथांक ना बा एक पै म्हूण कळ्ळें जालें. ते पै मेळोवच्याक तांकां कितलें हें लागता म्हूण सांगून तांणी तें काम केलें. जोडून या धन उत्तम वेव्हार. तर आपणाल्या धन नानवें दिवच्याक तरी मगल सेवा दिता हांव कलेपणी काम करता, वेव्हाराचें काम करता. सो दॅट तांकां चिके वेळ मेळका परमार्थाच्याक म्हूण. कडेन दर ब्रस्तारा हे जनार्दन पंत
सदोदीत दर ब्रस्ताराचे अख्खा दिवस तांगेर उपासन चलताले, एकांतांत वचून बसताले, तांकां कोणें डिस्टर्ब करचें ना. आनी हें शत्रूंक कळ्ळें. तांणी तांणी कल केलें, एक ब्रस्ताराची तांणी तांचेर स्वारी केली गडाचेर. गडाक वेड घालो, येयात तर कोणें पळय, आनी नाल्यार आमी भितर घुसता ती. तावळ हांनी तांकां कळच्या दिनी गुरूंक. तांणी कल केलें, घोड काडलो आनी त्या जनार्दन पंतांगेर टोप बीप चिलखत सगळं घाण घेतलें आनी घोड्यार बसले मात्र न्ही, जय जय महादेव म्हणून हर हर महादेव म्हणटची ते भायर पळय आनी हातान सगळें हें घेवन तांगेले हत्यार घेवन भायर पळय. आनी तांणी सगळें सैन्य जमोवन सैन्याक घेवनूच उरते. म्हळ्यार कोणाकय कळनीच की ते जनार्दन पंत न्हय म्हूण शत्रूक कळनी. अरे जनार्दन पंता वरी दिसताले, तांगेलो ड्रेस केलेलो तशीच दिसताले, तितले शौर्य तितलेच हें. आनी तांणी ते शत्रूक जिंकलें. जिंकून तांकां कैद करून हाडलें. कैद करून हाडून कैदेन घालून दवरलें. आनी दुसरे दिवसू तांकां जनार्दन पंतांगेले मुखारी उबरकार येयली. तरी तांणी विचारलें जनार्दन पंतान, हें कोण कल्ल्याक हांगा बांदून हाडल्या म्हूण. तर ते म्हणाल काल अशी तर तांणी सांगनी आपणाल होडविका अशी हल्लो जाल्लेलो किल्ल्याचेर. तांचे हे कैदी आसा ती म्हूण आनी बाकीचे धांवून वचूले. म्हळ्यार ही वन द वॉर. तें नुस्तें पयशाच प्रश्न न्हय थंय. व्यवहारा खातीर आमी कशी सेवा करता ती, प्रपंचा खातीर कशी सेवा करता. गुरूंगल प्रपंच तांकां एकांत मेळका म्हणून आमगेल सेवा म्हळ्यार नुस्तें तांगेल पांय चेपता बसची न्हय. तर तांगेल जी भायिल्ली काम आसता ती तांणी एकांतांत आसून तांकां एकांत मेळू दिवचो आनी आमी तांगेल बाकीच काम सावरची. हें खरें म्हळ्यार आमी लोकांतांत वावरचें. अशी ही वृत्ती म्हणटात जाती रुपेण संस्थिता. ह्या देवी सर्वभूतेषु जाती रुपेण संस्थिता. तशी गरज पडलेली तशी आमगेल वृत्ती, आमगेले कल म्हणटात ताका वागणें, खंयचे दृश्टीन आमी खंयचे आमगेल सेवा आसत ती बदलका. आनी त्या सगळ्यांत त्या देवीगेल रूप आसत. दत्तगुरू तांगेले मस्त हें. तर त्या गुरूंनी आदेश दिल्लो. तर तशी आतां हांगा सांगल्या, नको रे मना द्रव्य ते पुढिलांचे. तुम्ही पैसे मेळयाती, जरूर मेळयाती आनी बरे खातीर उपयोग कराती. पैसेच म्हूण न्हय, समव्यवहार करात, चोख व्यवहार कराती आनी हांतून पडोवन पांय निडुयाती. जाल्यार दुसऱ्यांक लुबाडून घेवं नाका ती. अलक्ष्मी नाका आमकां टेबलाक मुळात आयिल्ली आनी वाजत गाजत येवंका ती न्हय. तशी ती लक्ष्मी हाडाती आनी ताचो सम उपयोग कराती. जाल्यार अति स्वार्थ कोर न्हय. सगळ्यांक म्हाका सगळ्यांनी बरें म्हणका हो एक स्वार्थ. आमी लोकां खातीरच जगता ती, तो एक स्वार्थ जालो. कडेन पयशे मस्त जावंका ती म्हणून. तर कशी कल म्हणटात ताका हार्ड मनी म्हणटा ती. जाल्यार इजी मनी सुद्दां आसता. आमकां कल जाल्यार हांतूळ वाडोवचें पांया पेक्षा आनी ताचे खातीर मागीर बेडरूम वाडोवचें. बेडरूम कमी जातात म्हणून व्हड घर घेवची. व्हड घर घेवचें जास्ती पयशे लागता ती म्हणून इजी मनी खंयच्यान इजी मनी कोणा लुबाडून घेवचें तें घेवचें. महापाप, महास्वार्थ ही बुद्धी आमकां नाका. हांगा कौरव पांडवांक गेले खंय आसा महाभारतांतून. पाप तांकां जमीन जाय जाग जाय आशिल्ली, तांणी खंय दिली तें खांडवन म्हण कडेन तांकां हें दिलें एक कडेन. थंय नुस्तें जंगलाची कले नाशिल्ली थंय तांणी मेहनत करून आनी कृष्णागेर अधिश्ठान आशिल्लें, श्री कृष्णागेर अधिश्ठान. त्या खंयचेय हाका आमकां कार्य आहे चळवळीचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. कोणेय यश मेळोवंक शकता केन्ना तरी ताका बैठक, ताका बेस कलर जे आस आमी रांगोळीक गेरू सारयतात ते गेरू खंयच रंगात सारयला की खंयचे बेस कलर आसा की ताका ते चित्र उठून दिसता तसले बेस कलर जावंका. त्यामुळे ती हो परमार्थाचो जो कलर आसा प्रपंच हाजो परमेश्वरागलो निश्चळ परब्रह्म ताजो जो बेस आसा त्या बेसाचेर आमगे सगळं व्यवहारू आनी परमार्थ ताजेर चलोवंका. म्हळ्यार घुमटी जाता रांगोळी, तांत रंग उठून दिसता ती.
आणि भोग आमटे जाता त्यामी ती तांणी सांगलें अति स्वार्थ बुद्धी न रे पाप साचे पाप मागीर तुमकां भोगका लागता घडे भोगणे पाप ते कर्म खोटे आथांगा ते सांगलें कौरवांनी तांकां चला म्हणे खंयची पाड पडलेले हांतुरान जाग दिली तरी तांणी थंय इंद्रप्रस्थ म्हणून राजधानी केली राजसूय यज्ञ केलो आणि ते पाप अशें म्हणनाशिल्ले आमगेले भाव न्हय म्हण तांकां तांणी हें दिलें कले आमंत्रण दिलें यज्ञाक गेस्ट म्हणून तो वचूल्यार हांगेल पोटान दुखता तांगेल कशी जिरोवची म्हळ खातीर कडे ते द्यूत घडोवन हाडले द्यूत म्हळ्यार खलें गॅम्बलिंग तें घडोवन हाडलें म्हळ्यार खंयची वीक पॉयंट्स आसत ते सोदून हें करचें ही स्वार्थ बुद्धी ताज्यान हें तांगेल नाट जालो सगळे वंशावळ गेली कोणें ना 100 पुत्र धृतराष्ट्रागले मेल्ले हां आणि हें कलमीत जालें स्वार्थ बुद्धीने ते भोग का लागता न होता मना सारखे दुःख मोठे आणि आमगेल मना प्रमाण जाय न्ही की दुःख करता बसचें कड्डेर उपयोग ना रोवन उपयोग ना पयल धोरण आमी सम आसता आमगेलींची सगळीं म्हूण म्हणल्यार सगळें वेवस्थीत जाता ताजे खातीर आमगेली म्हूण दिसता ताजे खातीर सगळ्यांत परमात्मा पळोवच्याक तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए दाय ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाय तशी सगळ्यांत देव पळोवन तांकां आमी हें करता तेमीच समर्थांक म्हणटा ती नको रे मना द्रव्य ते पुढिलांचे अति स्वार्थ बुद्धी न रे पाप साचे घडे भोगणे पाप ते कर्म खोटे न होता मना सारिखे दुःख मोठे जय जय रघुवीर समर्थ स्वार्थीपण करून सुख मेळना तात्पुरतें मेळटा आसलें जाल्यार जे एक गिल्ट फिलींग न्ही आमकां बांदून घालता तशी जावं नये म्हणून आतां मी जय जय रघुवीर समर्थ हे समर्थांगेल दास बोधू आतां मी ताजे हें करुया पयर 2 समास जाल्लेले तातूंत दुसरो समास हो हेंची विवेक वैराग्य हो दशक 12 चल्ला तातूंत टायटलच असं विवेक आणि वैराग्य आणि ताजेर सगळे समास आधारित आसत आतां विवेक म्हळ्यार कसलें एक मनुष्याने चलचें ठरयलें खंय तरी वचचें आमी यात्रा काळ्या आनंद यात्रा आमकां एक तर नजर जाय मनुष्य केन्ना समज धडधाकट म्हणून घेता एक वेळ हात चिके चल नाल्यार हरकत ना हात दुखता म्हणून जाल्यार पाय समज जाय चमकूनच्याक आनी दृश्टी जाय तरी परमार्थांतू आनी व्यवहारांतू नुस्तें दृश्टी आसून चलना नजर जाय चातुर्याची नजर जाय कश्टाची नजर जाय आणि दुसरी कल म्हळ्यार पाय भक्कम जाय चातुर्याची नजर जाय म्हळ्यार कळ्ळें विवेक दूरदृष्टीपणा कश्ट काडची तयारी हें सगळें विवेक खंयचें बरें आस खंयचें ना खंय एक फ्रुट्स जरी हाडूं वचूले तरी खंयचें बरोबर आस खंयची म्हळ्यार भाव कमी आसत जाल्यार आज हाडलेली फाय कुसून वतली तसलें आमी घेवं नये पेरिशेबल इम्पेरिशेबल जे वायट जाता तें ताल्ल्यागी ताजें वैराग्य आमकां निवड आनी हें म्हणटात ताका निवड करचें आवड निवड आनी त्याग करचो नाका आशिल्ल्याक नावड जावंका एक कडेन आवड जावंका आवड खंयच्यान जावंका की जें बरें आस जें आमकां फायदो मेळोवन दितलें तें बरें खंयचें वायट खंयचें कळचे नमुन्या दृश्टी म्हळ्यार विवेक म्हळ्यार कहलें की खंयची नित्य आस खंयची अनित्य आस हें परमार्थांत लागता आनी प्रपंचान मुख्य कल जाता खंयची सार आसा आनी खंयची असार आसा खंयची पेरिशेबल आसा खंयचें इम्पेरिशेबल आसा आतां एक खंयचें आहा तूं अल्ट्राटेक की सिमेंटाचें ॲड म्हूण येता तावळी तो म्हारग म्हूण घेवच्या तयार आसना बायल सांगता घे म्हूण तावळी ती म्हणटा तें लागना जाल्यार घर पळोवन गेल्यार थोड्या वर्सांनी ती चल्ली सानी ती म्हणटा कुछ नहीं मम्मा फिर से बनाएंगे म्हूण फिर से बनाएंगे म्हळ की ताका दोळ उगडटा ती तो म्हणटा घर अशी घडये घडये करूं जातवें जायना तेमी ती थोडे म्हारग पडल्यार हरकत ना तें मजबूत जावंका तशी आमकां मनुष्य जन्म परत परत मेळना
त्यामुळे ताजे जर कल्याण जावं का आमकां तरी आमी कल करका कल्याण जाय जाल्यार आमगेल कल्याण कोण घेवंका जाल्यार आमकां विवेक जावंका जें टिकचें सर तेंच आमी पळोवंका आतां तांतूं ह्या पुराय ब्रह्मांडांतूं कल्ले स बेस कल्लो तर निश्चळ हां आनी एक आसा दृश्य आनी एक अदृश्य दोन भाग आसात थोडे म्हणटात थोडे वस्तू दिसतात थोडे अजिबात दिसना ती पण आसता ती दिसना ती पण आसता ती आनी त्योच मस्त टिकतले आसतात जाल्यार ज्यो दिसता ती त्यो ताबडतोब आज आसा ती फाय वायट जाता ती केळी हाडली हां सौरभ मेळ्ळी म्हूण 2 डझन केळी हाडून दवरली एक खालें 2 खाली 4 दिसान ती काळी जावन भितर ताजे मागीर कसले खावंच नाकशे जाता तसली केळी त्यामुळे कितलेय आयले तरी विवेक खंय जायी कितले सौरग आशिल्ले तर जावं का तितलेंच घेवचें स घेवची खर्च ना पूण परत स घेवच्या जातात न्हय मेळटा ती केळी तो विवेक खंयच्याक कितले टायम अलॉट करता हो विवेक दिवसाचें प्लॅनिंग कशें करचें हो विवेक जाती रुपेण संस्थिता म्हळें न्ही दैवीक सांगचें जाती म्हळ्यार हांगा वैश्य म्हळ्यार शूद्र वैश्य कडेरी कले क्षत्रिय आनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आनी शूद्र हे 4 जाती आसात जाती म्हळ्यार मागशी वारी आतां ते आमी म्हणटात न्ही खंयचे कोण ते झाडू मारतल्यांक हें तशी न्ही आमगे प्रत्येक दिवसू आमी हे 4 उपयोग करतात 4 जातींचो आमी उपयोग करतात घर हातून हां कोणेय सर्वंट्स ना जाल्यार इवन फॉरेनाक सर्वंट्स आसना ती बाथरूम धुवची तांणी सगळें क्लिनींग करचें मे बी मॉप घे हें घे तें घे आनी ताची समज संवय आमकां कशी जाली ते कोविडामीच जाली नाल्यार आमी राय आमगेले आमकां सर्वंट्साचें आमगेलें काम चलनाशिल्लें आतां तशें न्ही हां प्रत्येक तरी जे एक दिवसाचो ठरावीक वेळ सकाळीं प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा पुढे वैखरी राम आधी वधावा त्या परमेश्वराक पांय पडचें त्या सुर्याक नमस्कार करचो देवा तुगेल मी ती प्रकाश जो तूं दिला तो म्हगेल अंतरांत म्हगेल बुद्धीक प्रकाश मेळ्ळो आनी तो प्रकाश सगळ्यांक वांटून दिशी म्हाका शक्ती आनी बुद्धी दी देवा ही सकाळीं उठून सूर्यनारायणाक प्रार्थना करात पळया त्या सूर्यवंशी तो श्रीराम रामतत्व ताजो उडास करचो आनी ताजे सगळे अंगांचो आमी विचार करचो हें भगवंतागेल अधिश्ठान हां बाकी सगळे एक जड दृश्य जें दिसता सगळें वायट जावचेंची पण कोण 1 वर्सांत वायट जाता कोण 5 वर्सांत वायट जाता त्यामुळे ते वायट जावचे ताजो उपभोग घेवचे खातीर जाल्ले त्यो जड वस्तू उपभोग बरो घेवचो आतां आमगेलो देह आज असो फायना त्यामुळे आमकां अनसर्टनिटी इज व्हेरी सर्टन इन अवर लायफ ते कॅन्सल करचें पडना जाल्यार आसता म्हणसरी ते अनसर्टन जालें तर आमी एक विकत घेतलें न्हय ताची सम काळजी घेवंका तर ते प्रपंच आनी परमार्थ ही 2 चाक आमगेल्या जिवनाची समज चलता प्रपंच समज चलचे खातीर गेल पंथा समासांतांनी सांगल्या कळ्ळें प्रपंच समज चलचे खातीर तां जाणकाराक आमी आपले म्हणका ताल्यार दोस्ती करका तांतूं कमी पडना कोणाक विचार म्हणून तांकां कमी पडना तें करपाचें आनी मागीर परमार्थाची बेस जावंका म्हणून परमार्थाची बेस जावंकाची कळ्ळें म्हळ्यार नुस्तें जड कळ्ळें आलना आमगेल्यान चेतना आस चैतन्य आस आत्मा आस म्हणून आमगेलो देह सम आस ना जाल्यार केनकी वतलशील बाराच भावाने जाल्यार वचनी अजून सुदृढ आस हां तर हें कळचे खातीर आमकां कळ जायी की योग्य तरेन ताका वंगण जायी ते सम करून चलोवंका ताचे खातीर आमकां उर्जा जायी चेतना जायी ती चेतना आत्म्यामीत मेळटा जाल्यार डेली काम करच्याक आमकां जी चेतना जाय योग्य आहार विहार तें शरिरा खातीर आनी मना खातीर नामस्मरण हें वंगण नाम गुरू नाम म्हळ्यारीच गुरू आनी गुरू म्हळ्यारीच परब्रह्म चैतन्य तें आमचे खातीर साकार रूप सगूण साकार जावन आयले तांगेल नाम घेवचें एक ठरावीक वेळार तें आमगेल अशी हें करता आमी की एक सकाळीं वेळ आमी ब्राह्मण आसता कडेन थोडो वेळ जाल्लो हां कड्डेरी
कोण कोण आगल आमी कले खंयचे आमी राजकारणांत आसत कले फायट करचो प्रसंग आयलो प्रपंचांतून, तर त्या वेळार गरज पडली तशी आमी फायटींग कॉक्स जावंका. अशीच करून बसल्यार उपयोग ना. धैर्यान झगडी मारता ती आणि तांत आमी विनय जावंका. आमगेले मुद्दे सूद आमी उलोवचे शिकता, व्यवहार शिकता. हाजे खातीर जाणकार आमगेले जरूर आसता सगळे हांतू. तर तशी कडेर ते जालें, कडेन वैश्य म्हळ्यार पोटा पाण्या धंदो खावचे पिवचे शरीर सांबाळका तें जाय. ताजे खातीर कोण रांदप करता, कोण हें करता तें करता. कडेरी वैश्य म्हळ्यार व्यवहार करूं वचका न्ही पोटा खातीर. तावळे हांव वैश्य जाली, वैश्य जाती जाली मगली. आणि नंतर नित्याक आमगेली साफ सफाई, आमगेली जिवाची साफ सफाई, घरांतले बुजुर्ग लोक आमगेली कोण मांद्रे हत्त जाल्यार तांगेलें सगळें काम आमी करता ती प्रेमान करता ती प्रितीन करता ती. तें कोण आमी सुद्र वे. त्या वेळार आमगेली जाती सुद्रांक गेली, स्वेच्छेन स्विकारलेली. आणि त्या प्रत्येक वृत्तींतू म्हळ्यार आमगेले वर्तणुकींतू ती जात आमी जेन्ना चेंज करता ती तांणी प्रत्येक पंथा त्या देवी भगवती गेले अधिष्ठान थंय आसता. तिगें स्मरण करता. या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अशें म्हळ्यार. तरी आतां तें प्रपंच कशें करचो हें सांगिल्लें. तर हें प्रपंचांत सुद्दां विवेक आनी वैराग्य आसता. म्हळ्यार आमी म्हणटा ते पण तशें चलना ती. मार्गदर्शक मेळ्ळो कोणे तरी जाणकार मेळ्ळो बरोवची, खंय पयशे गुंतवल्यार कशें जातलें, खंय कल जाल्यार कल जातलें. टॅक्स कन्सल्टंट मेळ्ळो, टॅक्स खंय सेव करूं जाता, कशी भरका, खंयच्याचेर इंट्रस्ट जालो बिकॉज वी हॅव टू इन्वेस्ट अवर मनी, वय की न्ही. तो जालो जाणकार. जाल्यार आमी ताणें सांगिल्लें तशें आमी करका न्हय, करका. आमी विंगड वाटेन वचल्यार उपयोग ना. त्या खातीर आमी जे प्रेझेंटली आमी कले गॅम्बलिंग करता आसत आमकां कली लत लागल्या, ताजी नावड निर्माण जावंक आमकां. आनी त्या नावड निर्माण जावच्याक मदत घेवंका. तसलो प्रपंचान डॉक्टर सांगेल मदत घेवंका, आनी कोणाल जाणकारांगेल सायकॅट्रिस्टाल मदत घेवंका, आनी कोणाल मदत घेवंका अशी. आनी परमार्थांतू ती मदत कोण दिता तर आमकां सद्गुरू दिता. आमी वायट मार्गान वचचो नासतना देव सुद्दां आमी बुरशे असल्यार देव आमकां अंगिकार करना. भाव आशिल्लो तरकी ता गुरू लेपेटयता पयलीं साफ सुत्र जावन येया तुमी. आनी गुरू म्हणटा कळ्ळें की धुईन कपडा मललेला, मी जातीचा धोबी देवा धुईन कपडा मललेला, गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला, सांभाळी ही तुझी लेकरे पुण्य समजती पापाला, गोपाला 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 गोपाला. सद्गुरू वर्याक नमस्कारू. हांगा सद्गुरू कामां येतात. ते आमकां शिकयतात खंयची बरें खंयची वायट मार्गान वचूं नाका. आनी तसले वेळार रामकृष्ण परमहंस तरी आनी गोंदवलेकर महाराज सुद्दां रात्री अशी रावंड मारूं वताले. तरी एक कोण की पिवन रस्त्यार पडलेलो, तांणी आपणागेल शाल काडून उबदार शाल थंडी पळयली, तागेल आंगार पांगरयली. कितली करुणा. सकाळ उठ्याना पडताक दिसलें अरे हा कुडकुडता थंडीन अशें पडलेलो म्हूण मात्या थंय लागल्या पळोवन न्हू. तर शाल कोण वया पांगरयली. कड्डेर तांणी विचारली शाल कोणाली आनी ते तांतल्या वचून पावले. तेन्ना कळ्ळें जाता असली करुणमयी नजरेने आमी त्या मनुश्याक, त्या बद्ध मनुश्याक आमी ताण हाडटा सद्गुरू आपणाले. आनी तावळ गोमटे करून सांगता पळ चेडा अशी कोर न्हय देवा, अशी कोर न्हय. मना सज्जना भक्ती पंथेच जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडोनी द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे, जय जय रघुवीर समर्थ अशी. तर आत्ता हांगा तांणी सांगलें विमल लक्षण पयलीं जाल्ले दशक 12व्यांतले. प्रपंच परमार्थ एकमेकांक हें आसतात पुरक आसता ती. विवेक वैराग्य सगळें जाय. जो मनुश्याक चमकूंचे आसा ताका पांय जाय, ती पांय ना जाल्यार तो चमकूंचे शकना. कले कार्य करचें आसा परमार्थान जावो किंवा प्रपंचान जावो. कार्य करचें जाल्यार आमकां उर्जा जाय, ते पांय जाय ती.
पायांक शूद्र म्हणटात की देहाच्या ज्याने मात्याक हे म्हणटात ती कल्ले ब्राह्मण म्हणटात भाग आणि पोट्टाक वैश्य म्हणटात हृदय हात बाहूक क्षत्रिय म्हणटात शस्त्र दोन लढच्यात आणि पायांक शूद्र म्हणटात पण तुमकां सांगता मंडळी हे शूद्र पाय ना जाल्यार पांगळ जालतो तशी वैराग्य जाय वैराग्य हे पाय आसत ते एक्च्युअली क्रमण करतात मार्गदर्शन मेळना पण मार्गक्रमण हे पाय्या जोरार करपाक लागता त्यामुळे ती वैराग्य म्हळ्यार जी योग्य हालचाल करची जे योग्य कार्य करचे वैराग्य म्हळ्यार आमकां एखादी नावड जाली बा ताजे एवर्शन आमी तें दिसलें की आमी ताल्यान दूर वचका हें वैराग्य स्मशान वैराग्य न्ही नाक्का म्हूण दूर वचका ताजे खातीर मायंड डायवर्ट करचो उपाय आसता मस्त उपाय आसता ती आनी ताजे खातीर कळका पयलें कल्ले नाक्का म्हूण हें कळका न्हय म्हणून विवेकाची नजर आसता आतां एकलो कुर्ड आसत पण ताका पांय सम आसत एकल्याक पांय सम आसत ती कुर्ड आसत आनी एकलो नजर सम आसत पण ताका पांय ना ती बापड्याक तर त्या दोगांनी कल केलो गो तसो तो नजर समज पण पांय नातिल्याक त्या पांय सम आनी कुर्ड आशिल्ल्याने खांद्यार घेतले आनी तो मार्ग दाखयता वचूलो आनी हो चमकता वचूलो एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत तर तशी प्रत्यय निरूपण आमी पळयलें प्रत्यय निरूपणांत हें सगळें कशें घेवचें म्हूण पळयलें आत्तां तांणी परत तोच विशय आयला आतां भक्त म्हळ्यार प्रपंच कशें करचो प्रपंचात प्रत्यय कशें हाडचो हें गेलपंता तांणी सांगलें सगळ्याले झगडे मारता बसचें ना सगळ्यांक आपलें म्हणका हें सगळें सांगलें तरी प्रपंच कशें करता हें सांगलें आतां परमार्थ करची जाल्यार त्याची गूण जायती खंयचे गूण जायत आमकां प्रपंच करतना सांगा पळोवया प्रपंच करतना आशिल्ले तेच गूण आमकां जायती खंयची जायती की आमकां कल्ले मुख्य म्हळ्यार आमकां ध्येय कल्लें तें पळोवंका आम काम कशें करचें आसा आमकां नेमकें कल्ले मेळोवनचें हाका मेळयलें तें ह्या जगांत जन्म आयल्यान ती मनुश्य म्हणून कल मेळोवनचें आसा आमकां आनी तें कळ्ळें कल्ले मेळोवनचें आसा कशें मेळोवनचें त्या मेळोवनच्याक आमगेलें कल्लें भांडवल आसलें आतां प्रपंचान तशी करता ती आमकां डॉक्टर जावचें आसा आमकां इंजिनियर जावचें आसा आतां म्हाका डॉक्टर जावचें आसा जाल्यार म्हाका जरल्याल भंय पालीच भंय हें भंय मांडूक म्हळ्यार म्हाका भंय दिसता अशी केल्यार रगत पळयली की म्हाका चक्कर येता तो डॉक्टर जावचें शकता ना जावचें शकना त्या पयलींच वळखा म्हाका खंयची योग्य आसा तें पळोवन ताका विवेक त्या मार्गान वचचें त्या मार्गान वतना त्या मार्गान तूं कसलें शिक्षण लागता त्या प्रमाण जाणकार पकडका शिक्षक पकडका ताल्ल्या अनन्य जावन शिकचें परमार्थान तूं तशीची सद्गुरू जाय सद्गुरू मेळोवन कशी नेमकी आमकां कल्ली जाय आतां हांगा पूण मस्त वेवसाय आसा ती तातूंत खंयचोय आमी चूज करूं जाता जाल्यार परमार्थान सुद्दां तुमकां एकच चित तुमकलें एक बरें समाधान म्हळ्यार पोथी वाचली बरें दिसलें गो स्तोत्र म्हणली बरें दिसलें गो तात्पुरतें हरकत ना बरें दिसच्याक पण अंतीम यान तें अंतीम यान ताज्यान प्रत्यय मेळना प्रत्यय निरूपण प्रपंचान जे तुमकां लाभ मेळटा तशी लाभ आमकां मेळका ताचे खातीर सद्गुरू आमी धरका तांणी सांगलें जें केल्लें लागता तें भांडवल आमचें आसा की ना तें आमी पळोवंका भांडवल म्हळ्यार कलें शरिरा सामर्थ्य आसा की ना आमकां तितलें उपासन करच्याक तशी हातूं प्रपंचान तूं शरिरा ताकद लागता हातूं कल जाता मनाची लागता आनी शरिराचीय लागता दोन्ही लागता पण मनाची जास्ती लागता परमार्थान तूं कलें म्हळ्यार धैर्य सगळें तो परमेश्वर दिता सद्गुरू दिता आमकां धैर्य तर हें जें भांडवल आसा तें आसा की ना पळोवंका कड्डेरी विवेक योग्य विचार योग्य नजर वैराग्य कशी त्या सद्गुरूंक जें मेळना पडकल जाता तें पळोवया आनी जाणकार आसका मुख्य म्हळ्यार मस्त जाण एड्स मस्त जाण दिता ती जे काश्मीरचे फोटो मस्त जाण दाखयता ती
पण जे पयरीच वचून आयला ताका कळटा थंयचे क्लायमेट आत्ता कशें आसा तसल्यांक विचार का कोण आत्मज्ञान कोण घेतलें की ते आत्मज्ञान लोकांक धरता आमी गुरू म्हणून अशीच कोणाकय न्ही अशीच कोणाकय न्ही तेमी ती हे सगळे विचार करपा लागता आनी ते करना पडे कश्ट करचे आमगेली तयारी जावंका प्रपंचांतूय जावंका परमार्थांतूय जावंका कसलें सांगलें तें करका शिकका मार्गदर्शन मात्र न्ही मार्गक्रमण करका ताजे खातीर वैराग्य नुस्तें येवन चलना नावड उत्पन्न जावन चलना तरी त्या नावडीच विशयांतूच आमी शिरकून पडल्या उपयोग ना कोणा तरी मदत घेवंक आनी कशी जाय जाणकारांगेली ते सद्गुरू आमकां विवेकान सोडोवन दिता ती हे खंयचे सार खंयचे असार शिकोवन स्वताक बदलका मुख्य म्हळ्यार कश्ट करची तयारी जाय आळश्याक कांय उपयोग ना निद्रा हे कले निद्रा दुश्चितपण हेची मुर्खाचे लक्षण आळस निद्रा दुश्चितपण हे मुर्खाचे लक्षण तशी आलश्यासून उपयोग ना कष्ट कर तयार जावंका स्वता बदलची तयार जावंका केन्नाय तूं कोण म्हाका सांगतलो बदल म्हणून हांव केन्ना करेक्टच आसता ही वृत्ती आसल्यार तुमी संवसारांतूय सफल जायना ती आनी परमार्थांत तरी नाचना अनन्य जावंका अनन्य म्हळ्यार कले न अन्य तांगेले ते हे सांगतात न्ही गुरोर मुर्ती पूज करतना कल्ले आसता ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती पूजा मूलम गुरोर पदम कडेरी हे कले गुरोर वाक्य मंत्र मूलम गुरोर वाक्य मंत्र म्हळ्यार कले मननेन त्रायते इति मंत्र मंत्र मूल गुरुर वाक्य आणि हे मोक्ष मूलम गुरोर कृपा तितलें सगळें आसना पडे गुरूज कृपा जाता आनी आमकां मोक्ष मेळटा तर मुख्य आशिल्लें मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम गुरू मार्गदर्शन करतात तांचे प्रत्येक शब्द खंयचोय अशी तशी फुकट घालेलो आसना प्रत्येक शब्दाक गूढ अर्थ आसता आमी तें पळोवंक लागता अशी करका आनी गुरूंक अनन्यपणान शरण वच्चें म्हळ्यार कलें हांव बुधवंती म्हाका सगळें कळटा म्हणल्यार तुमी वचून बसली गच्चीर आनी तुमकां वयर वच्चें जायनाच दोगूच येवका तशी ना म्हाका कळना म्हूण हें ज्या मनशाक कळटा तोच शिकचे मार्गा वता तोच शरण वचूं शकता म्हाका कळना बाबा तुमी सांगा ती आनी तें नम्रपणान शिकची आवड आसता सान्न चेडवांक शिकची आवड आसा न्ही तेमी ती मनान आमी सान चेडूं जावंका उत्सूक आनंदी शिकून घेवचे उत्सूक ताकदवर जोश हे सगळें आसता आमच्यान तशें त्या दोनूय चाक्कांक मेळून परमार्थ आनी प्रपंच दोनीकय भगवंताचें अधिश्ठान म्हळ्यार ताका उपासन लागता तें लागता तेमी ती चार पुरुशार्थांतलो धर्म अर्थ काम मोक्ष हे चारय हाजे बैठक चार हाजी आनी ताजेरी आमगे दोन पाय म्हळ्यार कल्लें वैराग्य आनी नजर विवेक हें करून आमी हे दोनूय प्रवास अगदी सक्सेसफुली आरामात करूं शकतात त्यात आमी वाचच्या हातूं भक्त निरूपण हे तिसरे समासाचें नांव भक्त निरूपण मनुष्याने आपणागेल्या जिवनांतूं इहलोक परलोक किंवा प्रपंच आनी परमार्थ हे दोनीचोय विचार करपा लागता हेंच योग्य प्रपंच समज जावचे खातीर कल करका जाणट्यागेल संगत धरची आनी परमार्थ सादचे खातीर सद्गुरूगेल संगत धरची तावळे म्हणलें आनी सद्गुरू विचारचे कल्ले वचून इथे आयलो कल काम आशिल्लें परिज्ञान आश्रम स्वामी मस्त पण विचारताले कल जाय मा सहज आयिल्लें कल काम आशिल्लें कल जाय ते आमकां कल जाय हें आमकांच कळना विचारच्याक सुद्दां आमकां कल्ल कळना तें कळका लागता न्ही आमकां तेंच आमकां कळना कल जाय म्हणून विचारच्याक तेमी ती तशी उपयोग ना तर देव कोण आनी हांव कोण म्हाका देवा दर्शन कोन्न दिया ती आनी हांव कोण इतलें काळ कले हांगा देव कोण आनी हांव कोण हे प्रश्नाचें उत्तर सोदून दी म्हणून सद्गुरूंक सांगता कळ्ळें
हांगा तांणी सांगल्या की दृश्य जडच असता, अदृश्य हे आयदर चंचल असता नाल्यार निश्चळ असता, दोन दिसनातील असता. ते तीन बघ पयलीं दोन ताण तेंच रिपीट केल्या. जे दृश्य जड दिसता, देह हो जड असत पण ताण चंचळ भितर आसत म्हणून चलन वलन चलता. तशी खंयचेय जड चैतन्यमय जावंका जाल्यार तांतूं चंचळ घुसका. अदृश्य चंचल तांत आसका तें चलयता जाल्यार अदृश्य चंचल वय आनी दृश्य जड वय दोन्ही नाशकारक असत. केन्ना कोणी नाश जावंचे असत. तर ताजो बेस कायम उरता तें आमकां मेळोवचें आसत आनी तो खरो परमात्मा तो आमकां मेळोवचो असत. हांव कोण? 3 प्रश्नांची उत्तर. मत देखून सांगिल्लें एक पाप एक सूट बूट घालेलो अशी बॅग घेवन येतालो आनी ताका वॉचमॅनान हटकली कि किधर जाने का है. हाँ मालूम नहीं. ताका अल्झायमर जाल्लीशी दिसता. मालूम नहीं. अरे किधर से आए? ये भी नहीं मालूम. कौन है आप? है कौन? नाम क्या आपका? मालूम नहीं. तशें आमगेलें जाल्यार आमकां फक्त आमगेल्या देहान आवतच. हांव कोण? हांव खंयच्यान आयलो आनी म्हाका खंय वचचें आसा. हे सगळे प्रश्नांची उत्तर सद्गुरूले आसतात आनी तें आमगेलें अध्यात्मीक प्रवास आनी तो महत्वाचो आसा. आनी हो प्रपंच आनी परमार्थ दोन्ही देह आसता म्हणसर रीच करूं जाता. त्या मिती देहाची काळजी उत्तम प्रमाणे घेवंका हें ओघांचेच न्हय. देहाची काळजी घेवंका ताजे खातीर मनाची काळजी घेवचे खातीर नामस्मरणाचें वंगण जाय आनी प्रपंचाची काळजी घेवचे खातीर कळ्ळें जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे खर्च करी ते वेच करी तें जावंका. हां आनी समकून करता कार्यकुशलता येवंका. हातूंय कार्यकुशलता लागता, दोन्हींतूय कश्ट लागतात आनी आमगेलो जीव सोडचे पयलीं आमकां मेळोवंका. एक फावट देहांतल्यान भायर पडली की आमगेली गती आमगेलो हातांत आसना, आमगेलो कंट्रोल चुकता. आत्तां आमकां मदत करूंक सगळे मदतनीस आसत. सद्गुरू मेन आनी दुसरें म्हळ्यार आमगेलें स्वताल मन आसत तें आसत. त्या मिती तें करता. आतां तें कल सांगलें तांणी भक्त निरूपण. पृथ्वी मध्ये बहुत लोक तेही पहावा विवेक इहलोक आणि परलोक बरा पहावा. मनुष्याने प्रपंच परमार्थ दोन्ही साधण्यातूच खरी सार्थकता. जाणत्या सांगण्याप्रमाणे प्रपंच करचो आणि श्री सद्गुरू सांगचे प्रमाणे परमार्थ करता. इहलोक साधाया कारणे जाणत्याची संगती धरणे, परलोक साधाया कारणे सद्गुरू पाहिजे श्रीराम. आता सद्गुरूसी काय पुसावे? पुसावे म्हणजे पुसचे नाही, तोंडापान पुसचे नाही. पुसावे म्हणजे विचारचे. सद्गुरूंक आमी वचून विचारचे कल्ले. सद्गुरूसी काय पुसावे हेही कळेना स्वभावे, अनन्य भावे एक भावे. एकच अनन्य जावचे, एक मनाने कल विचारचे. दोन्ही गोष्टी पुसाव्या, दोन गोष्टी विचारच्यो. दोन्ही गोष्टी त्या कोण? देव कोण? आपण कोण? या गोष्टीचे विवरण केलेच करावे. थंय वचून ताण सांगात परत परत. अरे बाबा तू कितले फंत सांगिल्ले न्हय. ना देवा परत सांग, म्हाका अजुनी प्रॅक्टीस करूं जायना. हाव टू प्रॅक्टीस, हाव टू गो अबाउट. मार्गक्रमण कशें करचें. मदें मदें काळकेलवार जाता म्हाका. तें सतत तुमगेलें मार्गदर्शन. सतत म्हळ्यार खरें सतत संपर्क सद्गुरूला दवरका आनी प्रपंचान तूं जो आमगेलो मेंटर आसा, जो शिकयतलो आसा, जो शिक्षक आसा, ते डॉक्टरेट करतले तांगेले कोणेपणी मार्गदर्शक आसता ती तांकां तांणी संपूर्ण शरण वचका. तावळ ते दोग जाण मेळ करतात. तशीच प्रपंचान तूं परमार्थान तूं ते मेंटर सद्गुरू तांगेल सांगाती चलका आमी आनी परत परत देव कोण? आपण कोण? या गोष्टीचे विवरण केलेच करावे श्रीराम. आधी मुख्य देव तो कोण, मग आपण भक्त तो कोण. हांव स्वता भक्त म्हणून घेता, हांव सद्गुरूंक दास म्हणून घेता. म्हळ्यार हांव नेमको कोण असो म्हाका कळका. भक्त म्हळ्यार खल्ले जो विभक्त जायना, जो एक जालो. मागीर परमात्म्याक एक जायना पण तो कोण जालो? तो परमात्माच जाल्लो न्हय. सद्गुरू परत परत हें सांगता ती. ताचे खातीर कल करूं लायतात ते पंचीकरण महावाक्य विवरण केलेच करावे. पंचीकरण म्हळ्यार खल्लें पंचमहाभूत ब्रह्मांडांतूं आनी तीच पंचमहाभूत आमगेले भितरी आसत. म्हळ्यार खरें पृथ्वी आप तेज वायू आकाश
ही पांच ताचे सगळे स्पर्श रूप गंध सगळे जे असतात ती ते पांच हे तेवे आमच्यात असता हे सगळे पंचीकरण ती सगळे ताका तत्व म्हणतात तत्व तत्व म्हळ्यार तांतू तत् असं तांतू तत्वाचे एक्झिस्टन्स असं अस्ति तत्व अस्ति तत् अस्ति ते तत्व हां जाल्यार तें म्हणल्यार परमेश्वर न्हय तत्व म्हळ्यार तत् न्हय तांतू तत्व आस जड हांतू तत्व आस जाल्यार तें जड म्हळ्यार तत्व न्हय कळ्ळें तें नाशवंत आस जड नाशवंत जाल्यार तांतू जें तत्वान तुजें तत् आस तें अविनाशी आस हें लक्षात दवरता कशी आमच्या देहांतू त्यात आत्मा परमेश्वर हो देह देवाचे मंदिर हाजी उदाहरण भोगम दिलें जशी उसात हो साखर जशी उसात हो साखर तैसा देहात हो ईश्वर जैसे दुग्धामध्ये लोणी दुधांत लोणी दिसतं बाय दूध घेतना त्या सगळी प्रक्रिया करना पडते लोणी तयार जाता नवनीत म्हणतात ताका ताजे मर्म जैसे दुग्धामध्ये लोणी तैसा देही चक्रपाणी देह देवाचे मंदिर म्हणून आमी खंयचे देवळां वचची सुद्दां गरज ना खरें म्हळ्यार आमकां जर सद्गुरू मेळ्ळो आनी ते गुरू नाम घेतच आमी सद्गुरूल्याक जर स्वता कनेक्ट करतलो बसली तरी आमकां दुसरी कसलेय करची गरज ना अनन्य जाले तशीच त्या जाणकाराले डॉक्टरेट जर आमकां मेळोवचें आसत जशी आमी आतां आनंद यात्रा करूं आमकां पूर्णत्व जाय म्हूण आमी भायर सरल्यात तशी डॉक्टरेट म्हळ्यार सगळ्यांत व्हडी पदवी खंय ती तें करूं जो भायर सरला तान्ने त्या प्रमाण प्रयत्न करतात न्हय अशीच धैर्य धरका समकुंका मुखार वचका आनी संतत संपर्क सोड न्हय मेंटॉरागत संपर्क केन्नाय सोड न्हय आनी डॉक्टरेट जायना पडसूं आमकां पूर्णत्व मेळना पडसूं वर्त ती उरलो उपकारा पुरता म्हळ्यार कदें कृतज्ञता कृतज्ञता म्हळ्यार कशे नमुन्यान करयेद संत एकनाथ तांणी जनार्दन पंतांक हाका हाडलें उजेडांत हाडलें म्हणटात उजवाडांत हाडलें कारण जनार्दन पंत स्वतागेलो व्हडवीक केन्नाय सांगनाशिल्लो जाल्यार एका जनार्दनी ऑलवेज एका जनार्दनी एक एकलो केन्नाय नाशिल्लो उपजतन मात्र तो एकलो भरलेलो नंतर गुरू मेळना पडे कायम जनार्दन स्वरूप तशी ती कृतज्ञताच आमकां तर पंचीकरण महावाक्य विवरण पंचीकरण म्हळ्यार हें म्हळ्यार तूं न्हय हें म्हळ्यार तें म्हळ्यार तूं न्हय हें म्हणटात न्हय मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कांद सोलोवच्या घेत ताजे हे कल म्हणटात शिखा आनी अखेरचो भाग कापून घालत आनी सोल काडू पळयात कितले सोल काडले तितले सोल येतात सगळे पापुद्रेच असतात आनी सगळे पापुद्रे वचना पळय भितर कल्ले आसना तें परब्रह्म तशी आमगे देह स्थूल देह सूक्ष्म देह न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश न वाक् पाणिपादौ न चोपस्थ वायु न तर हांव कोण चिदानंद रूप शिवोहम सूक्ष्म देहाने आमगे प्राण दिसना ती आमगे भितर एक चेतन आसा पण ती दिसना पण तिवय नाश जाता मगल चेतना मगल प्राण मगल वायू मगल सप्त धातू मगल अन्नकोश अन्नमय कोश ज्ञानमय कोश विज्ञानमय कोश बुद्धिमय कोश हे सगळे हे कोश पंचकोश आनंदमय कोश हे सगळे तर हे सगळे म्हळ्यार हांव न्हय हांव ताजे पेल्ल्यान आसा ताजे भितर आसा भितर बसला म्हणून
जशी देह देवाचे मंदिर आत्मा परमेश्वर जाल्यार तो आत्म्यांतलो आत्मा मी पळोवंक आत्म्यांतलो परमात्मा मी पळोवंक आत्मा चंचळ अदृश्य चंचळ जाल्यार तागेले राय्यावारी म्हाका कितलें पण तें उदाहरण दिलें समर्थांनी की एखादो राय आनी तागेली प्रजा सगळेंच नाशिवंत आसा माईक आसा जाल्यार राजागल पॉवर मस्त आसता ती हेरेच गरिबांक काही पॉवर आसना त्या राय्या हातान सगळं कंट्रोल आसता तेमी त्या राय्यांक स्तुती करता राय्यांक अंडर काम करता तावळांक खावच्या पिवच्या मेळटा तशी आमकां जर परमात्मा जाय आमकां निश्चळ परब्रह्माचें हें घेवंका तरी आमकां ह्या मायेचे ह्या ईश्वराक ताका ईश्वर म्हणटा ती आत्म्याक ईश्वर म्हणटा ती ईश्वरो सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति तशी भ्रामयंती यंत्रवत तशी गीतेन सांगिल्ली वरी ते आमकां ताजोच उपयोग करून घेवंका ताजी एक बोट अशी प्लवनाम संवत्सर आमगेलें सद्या चालू आसा बोटी माईक बोटी मायेची तांतू कशें आसा सद्गुरूक कर्णधार करचो उबरें काडूंचे म्हळ्यार प्रपंचा उद्दाक त्या हांतू त्या बोटीन शिरना आनी बोट बुड्डूं शकना कितलें वादळ येवो अशी वादळ येत जाल्यार त्या लाटा सांगा ती बोट वयर वता तो घेता वयर वता तो घेता कसलें जायना आनी एक्क नमुन्याचे खुशी जाता झुले बाई गुरुतत्वाचा झुलाक गुरुतत्वा झुला झोपाळो इतलो गोमट आसा तांतू भयंकर खुशी आसा एक नमुन्याची जाल्यार आमी सरेंडर जाल्ल्यांक मात्र तें कळटा आनी हाचो अनुभव हांव घेतला म्हणून तुमकां सांगता मंडळी की विश्वासान सगळीं कामां जाता ती जी मस्त कश्ट येतात जाल्यार एक तुमी प्रार्थना म्हळ्यार खऱ्या अर्थान प्रकर्शेन प्रार्थयती ती प्रार्थना कळ्ळें त्या देवाक प्रार्थना करात की बरें वायट आमकां विवेक तूं शिकय खंयचें वायट खंयचें बरें वायट सोडका जाल्यार आमकां कळका न्हय खंयचें वायट म्हणून तें शिकय म्हळ्यार तो शिकयता आनी तो परमेश्वरा हातांत हें न्ही तो परमेश्वर सद्गुरूंक आमचे लेपेटता तो देव जशी विठोबाने नामदेवाक त्या विसोबा केचरा लेपेटले गुरू लेगीत साफ सुथरो जावन यो म्हण तो म्हणाल म्हाका म्हगें खरें रूप पळोवचें आसल्यार गुरूंक गेले शिवाय जायना म्हणून ताणें थंय पेटयलें तशी आमी हें करता तर सूक्ष्म देह म्हळ्यार हांव न्हय कडेन निरनिराळ भावना आमी मस्त म्हणटा कोप येता द्वेश येता लोभ मोह मत्सर सगळें तेवें हांव न्हय न मे द्वेष रागव न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मोच न चार्थो न कामो न मोक्ष तशीची द्वैत खंयचेय द्वैत म्हळ्यार हांव न्हय निश्चल परब्रह्म म्हळ्यार कंप्लीट अद्वैत ताजे शिवाय दुसरें ताणें कसलेंय ना तशी न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता तरी चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम हांव मृत्यू न्हय न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य एकच हांव कोण तर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम हें कोण आमकां शिकयता सद्गुरू आनी सद्गुरूंगेर कार्य चलोवचें म्हळ्यार प्रत्येक जिवान तूं तोच सद्गुरू बसला हें जाणीव जशी नामदेव जेन्ना हाल्यार वचूलो तो म्हणटालो शिवा पिंडीचेर पांय दवरून न्हिदलेलो विसोबा केचर आनी काळका कुडशें थंय मेट्टार ताणें मस्तक दवरल्या आनी पांय शिवा पिंडीचेर ताका कोप आयलो अरे तूं इतलो म्हणटार जाला खंय शिवा पिंडीचेर कोणें पांय दवरतात काड तो गुम ना सायबा म्हजे जायना म्हणटार जाला न्ही तूं उबारून दवर पांय खंय दवरलो ताणें उबार न्हू थंय ताका पांया मुळा शिवा पिंडी जाली कड्डेर ताणें पांय ते आपणा माथ्यार दवरून घेतलो नामदेवाने आनी ताका आत्मज्ञान जालें थंय शिव तत्व जागृत जाल्लें तागालें तना मनांत हें अशी गुरूंगेलें कार्य आसता प्रथांगतांनी परत सांगलें सकळ केलियाचे फळ शाश्वत ओळखावे निश्चळ आपण कोण हा केवळ शोध घ्यावा श्रीराम
सारासार विचार घेता पदास नाही शाश्वतता. सारासार विचार केले खंयची सार खंयची असार पळोवच्या गेल्यार दृश्य कल्लेस त्या खंयच्याय पदाक शाश्वतता ना. कळ्ळें? खंयचेय म्हळ्यार प्रधानमंत्र्याकय ना, प्रेसिडेंटाकय ना, आनी कोणाकय ना. खंयचे आज आशिल्ली फाय आसना, आज आशिल्ली क्लायमेट फाय आसना. प्रत्येक नवीन क्षण एक एक क्षण हांतू वता. तर आमी जशी प्रपंचांतू आमगेल भांडवल हें करतना आमी जाणकार मनशाक विचारता ती कशें करचें बाबा कल करचें, तशी परमार्थांतू आमगेर अमूल्य वेळ एक क्षण फुकट वचना आमकां, वय की न्ही? एक क्षण सुद्दां फुकट वचना आनी गेल्लेले क्षण परत मेळना. ते आमी आमगेले क्षण आमी थंय इन्वेस्ट करता आसत. ते प्रत्येक क्षणाचो उपयोग करून घेवंका, तो कशें शिकोवन घेवंका हें सद्गुरू आमकां शिकयता. ती तावळी ते तांतूंत सार खंयचें असार खंयचें गेल्ले क्षणाचो विचार करूं नाका. लिव इन प्रेझेंट टेन्स. इट इज अ प्रेझेंट फॉर यू. बक्षीस दिल्यान देवाने प्रेझेंट. प्रत्येक क्षणाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता, ती घे म्हणून जाणकारे सांगता. ती प्रपंचांतून जाणकारे सांगता, ती परमार्थांतून जाणकार सद्गुरू तेंच सांगता. लिव इन प्रेझेंट टेन्स. सारासार विचार घेता पदास नाही शाश्वतता. जे येता काळ जगल मागशी लागला ते शाश्वत ना. आधी कारण भगवंता ओळखिले पाहिजे. सगळ्यांचे कारण मूळ कारण भगवंत जो आसा ताका पयलीं ओळखका. तांतू पयलीं हगू रगू स्टेप बाय स्टेप वचका. पयलीं जड कळ्ळें आमकां दिसता न्हय. तर ते जड चलयत कोण तर चंचळ तो देव. तर त्या आत्म्याक ओळखका. पयलीं आत्मज्ञान जावंका, नाल्यार निश्चळ करना कळनाची. आत्मज्ञान म्हळ्यार माया, मूळ माया. मूळ मायेच मुळात वच्चेस तरी मूळ माया ही आमगे सायबिणी. तिगल गुर्त करून घेवची नाकवे. आमी काम कर 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 करता ती उपासना काय आमी हें वाचता ती तें वाचता ती. जाल्यार खरो देव कोण तातूंत देवत्वच आमकां कळना. ते मूळ मायेच सुद्दां ती माय म्हळ्यार कल्लें तें कळका. ताजे खातीर ते चंचळ आनी जडपणी हें जाता. आनी तें कळल्यार मात्र निश्चळ करता. तेमी ती निश्चळ चंचळ आणि जड हे सगळे अवघा मायेचा पवाड. यामध्ये वस्तू जाड जाणार नाही. हे निश्चळ परब्रह्म ह्या मायेच्या कचाट्यांत केन्ना येना. माया आली रे आली, अरे देवादिकां नाही नडली काही. सगळ्यांक तिने धरले, परंतु संतांना सोडून गेली. संतांक सोडून ती ते परब्रह्म धुंडावे, विवेक त्रैलोक्य हिंडावे, माईक विचारे खंडावे परीक्षवंती. परीक्षा करून माईक म्हळ्यार कल्लें खंयचे सारस खंयचे असारस, खंयचे स्थिती ज्या हाक उत्पत्ती आस ताका लय आस, आनी मध्य स्थिती वाडोवचें आमचेर अवलंबून आसता. विचार सुद्दां उद्भव जातात. विचारांचेर विचार करून आमी ताजे लायफ लॉंग करतात ते विचार आनी मार खातात थंयची. तेमी थंय थंय सोंड दिल्यार ते लय पावतात वतात ती पास्ट टेन्सांत. तांकां समर्थ म्हणटा ती खोटे सांगून खरे घ्यावे, परीक्षवंती परीक्षावे, मायेचे अवघेची जाणावे रूप माईक. म्हळ्यार जो खरी परीक्षा करतलो आस तान्ने खर की फट्टी म्हणून तपासून घेवंका. इवन गुरू म्हूण मेळ्ळेलो तो खरो की फट्टी तपासून घेवंका. ज्याका लोकेशण ना वित्तेशण ना असलेच गुरू. आनी जे आत्मज्ञान जाल्ल्या मस्त तांकां मस्त शिक्षण डिग्रीज आसका म्हणना गुरूंक, जाल्यार तांकां आत्मज्ञान जाल्ल्या. जशी रामकृष्ण परमहंस निरक्षर आशिल्ले, कसले शिकनाशिल्ले ते, पण ते स्वताचे परब्रह्म आशिल्ले. तसले आमकां जाय ती. तर ते कशें कळचें ताजे खातीर परीक्षा करता रावका. ताजे खातीर मस्त जाणांक कॉन्टेक्ट करपा लागता आनी एकदमय कोणाकय पकडचें न्हय. आमी पसंत पडली जाल्यार मागशें शिरचें, दुसरें धरचें अशी. पण सगळीं हगूर हगूर विवेकानंदानी स्वामी विवेकानंदान इतलें गुरूंक तपासलेलें. गुरू सकाळींच तपासका रात्रीचेय तपासका तशी. तर मायेन निर्माण केले हे सगळे पदार्थ दिसू खर दिसले तरी ते खरे न्हय ती हें पक्कें कळका.
मायेच पसार पंचभूतांनी भरला. पंचभौतिक वस्तू सगळं नाशवंतचे. ह्या दृष्टीने पिंड ब्रह्मांड, पिंड म्हणा आम्हाला देह, सगळ्यांना देह हां, तांतू चेतन असं म्हणून ते चलतात ना, जाल्यार अदरवायज ते जडच. ब्रह्मांड, ब्रह्मांड म्हळ्यार ही पृथ्वी, पृथ्वी आप तेज वायू हे सगळें चलता कल्या म्हळ्यार माय तंत असं चेतन असं म्हणून ते चलतात. ना जाल्यार ते ठप्प जातात, तांकांय प्रलय असं. तर ते हे जे 8 देह असत, पिंडाचारी आणि ब्रह्मांडाचारी, ते सगळे नाशिवंत असत. तर आता हे सगळी विश्व कशी नाशिवंत असत तांचे ते विचार करतात. समर्थात पळयाती पण खोटे सांगून खरे घ्यावे, परीक्षवंती परीक्षावे, मायेचे अवघेची जाणावे रूप माईक. माय म्हळ्यार खंयचे जे जे अदृश्य पण चंचळ असं ते सगळं माईक. जडय माईक आणि चंचळय माईक. फक्त निश्चळ असं ते मात्र माईक नाही. पण जडापेक्षा माईक चंचळ जे असं तो देव आमगेलो. तो देव कल्ल्याक तर ताका प्रचंड पावर्स असत, ते आमकां पावोवन दिवचें आसा. पंचभूतिक हे माया माईक जाये विलया, पिंड ब्रह्मांड अष्टकाया नासिवंत. जितुके दिसेल तितुके नासेल, जे दिसता ते नाश जाता. उपजेल तितुके मरेल, जे उत्पन्न जाता ते केन्नापुणी मोरून वता. रचेल तितुके खचेल, भोग आमची रचना केली तरी ते खचून वता. कळलं? तो पण दिवाला रचेल तितुके खचेल रूप मायेचे, वाढेल तितुके मोडेल. जितलं वाढतं म्हण दिसतं न्ही तितलं मोडून वता. कारण मागीर चेंज जाता. चेतन गेली की ते म्हाका शेखून सांगलेलें, एकलो हॉस्पिटलांत आशिल्लो, 15 दिवस जावन ताका वेंटिलेटराचेर दवरलेलो. आनी डॉक्टर म्हणटालो ताका अजुनी कोमांत आसा तो, येतलो येतलो करून कितले बिल्ल केले. शेवटी ट्वीन शॅरिंग आशिल्लें तरी थंय एकलो म्हातार मनीस एक पेशंटा सांगात बसतालो आनी हो चेडूं तागेलो बापूस सीक आशिल्लो, रडतो बसतालो थंय. पाप केन्ना तो हे येतलो प्रार्थना करता. तर ताणें ताका सांगलें की तागेलो पळय, तूं वायट लेखून घेवं नाका, पण ताका वेंटिलेटर तेमी छाती अशी 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 जाता जाल्यार तागेलो नांगट वाडल्यान वे, तागेलो दाढ वाडल्या वे, चिक्के तरी कसले तरी वाडल्या वे. पळय कोमांत आशिल्ले तर नांगट वाडटा ती, आज कापील नांगट 8 दिसान तितलींच खऱ्या पान अशी वाडटात. तर तागेलो कल्लें ना. तर हें कल्लें वाडेल तितुके मोडेल. कळ्ळें? पण जे ऑलरेडी मोडून पडल्या ते वाडना. म्हळ्यार तो ऑलरेडी गेल्ला 15 दिवस पयलींच. म्हणून कड्डेर तांणी त्या डॉक्टराक नर्साक आपोवन वेंटिलेटर काडच्या लायलें. पण आमी कल मूर्ख न्हय ती. तशी प्रपंचान जो परमार्थान तो मूर्खत्व उपयोग ना, मूर्खपण उपयोग ना. चातुर्य आसता चिके हें कळका तें ताजे खातीर तांणी मस्त तांणी हें दिलें. कशें कळचें आमकां? माय म्हळ्यार कल्लें वाढेल तितुके मोडेल. जें वाडटा, ज्या हातूंत तूं स्थित्यंतर जातात, एक तर जें उत्पन्न जाता, ज्या तूं स्थित्यंतर म्हळ्यार बदल जाता, जें वाडतं वता, जवळ कमी जायत वता, तें मोडेल. तें केन्नापुणी वतलें. येयलो तितुके जाईल, भूतास भूत खाईल कल्पांत काळी. श्रीराम देहधारक तितुके नासती, हे तो रोकडी प्रचिती. आमगेल्या मुखार सगळे जाणां एक 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 करून वयर खवसूच आसती. मनुष्य विण उत्पत्ती रेत कैचे, मनुष्यांतन मनुष्य तयार जाता. ताजे खातीर मनुष्याक विर्याची गरज आसता. तें वीर्य ना जाल्यार मनुष्यांतन मनुष्य येना. आतां हें वीर्य खंयच्यान येता? अन्नांतन येता. अन्न नसता रेत कैचे, औषधी नसता अन्न कैचे. तरी औषधी म्हळ्यार कले वनस्पती ना, अन्न खंयच्यान येता? वनस्पतींतन येता. बरोबर? आणि वनस्पतीची औषधी करतात. औषध नसता अन्न कैचे, औषधीस जिणे कैचे पृथ्वी नसता. वनस्पती तयार जावंक का म्हळ्यार ताका पृथ्वीचें अधिष्ठान जाय न्हय, माती जाय. तर ते पृथ्वीक कल्ल्याचे आदारू आप नसता पृथ्वी नाही. उदक ना जाल्यार पृथ्वी उदकांत हें जाता असं 70% उदक असं. आमगेल्या देहांत सुद्दां 70% आप असं. आप म्हळ्यार नुस्तें उदक न्हय, उदक सुद्दां असं. शिवाय रक्त मूत्र घाम सगळें धोर तें हें आप. आप नसता पृथ्वी नाही. तें जर डिहायड्रेशन जाल्लें तरी मनुष्य मरून वता. आप नसता पृथ्वी नाही, तेज नसता आप नाही.
हां उद दाखसुदें जर तांतू तेजची ना तर उद दाखयलें जायना ताजें स्टेल जाता तें वायट जावन वता. वायो नासता तेज नाही. वार ना जाल्यार वार कल हाडटा प्राणवायू हाडटा. वाऱ्यांत वातावरणांत प्राणवायू आसता. हां ताजी मिती तेज उज्ज्याक बरें हें जाता. हायड्रोजन सगळें वायो नासता तेज नाही ऐसे जाणावे. आतां ते वायो आतां वायो म्हळ्यार हो कोणाक चलयता? आत्म्याक चंचळ कोण केल्लें? परमात्म्याक अंतरात्मा कोण केल्लें? वायो रूप असतें. अंतरज्योती म्हणटात न्ही ती जी भायर पडली ती वायू रूप आस. अंतरात्मा नसता वायो खंयचा? अंतर्मूळ हाने अंतरात्म्याने येवन वायू निर्माण करली जाल्यार वायू कशें जाता आशिल्लो. आनी मागीर अंतरात्मा कशी आयलो? विकार नसता अंतरात्मा खंयचा? आतां विकारू ना जाल्यार अंतरात्मा खंयच्यान आयलो? तर निर्विकारी विकार खंयचा बरे पहा श्रीराम. कळ्ळें? मूळ मायेत जर विकारू नाशिल्लो तरी अंतरात्मा जायनाशिल्लो. मूळ माया जी आयली ताजे सूक्ष्म रूपान अंतरात्मा जावन सगळो देहांतान वास केला. आनी मूळ माय ब्रह्मांड चलयता आनी पिंडांत आसता आमगेलो अंतरात्मा. निर्विकारी विकार खंयचा बरे पहा श्रीराम. पृथ्वी नाही आप नाही तेज नाही वायो नाही अंतरात्मा विकार नाही निर्विकारी. निर्विकारांतू हे खंयचेय सगळी तत्व म्हणटात ताका. पृथ्वी आप तेज वायू आकाश कडेन हेंची अन्न औषधी अमुक तमुक सगळे एक 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 मनुष्य जीव प्राणी हे पुराय. आणि तांतुले पृथ्वी नाही आप नाही तेज नाही वायो नाही अंतरात्मा विकार नाही निर्विकारी. निर्विकारी परब्रह्म हे सगळ्यांपासून दूर. निर्विकार जे निर्गुण तेची शाश्वताची खूण. ते उत्पन्नची जायनी ताका आदी ना ताका अंत ना. आदी ना निर्मिती ताका ताज्या स्थित्यंतरय जायनाची आनी ताका लयय ना. जे उत्पन्न जायनी ते नाशय जायना. तेमी ताका मध्येचे वस्त जशे आशिल्ले तशे कसले चेंज जायना. निर्विकार निरावयव निर्विकार जे निर्गुण तेची शाश्वताची खूण तेंची शाश्वत जाल्यार अष्टधा प्रकृती संपूर्ण नासिवंत श्रीराम. आतां कळवे म्हणटात ते नासिवंत समजून पाहिले तो ते अस्ताची नसते झाले. आमी मूळ मायेच मूळ स्वरूपाला थंय पावली. मागशी म्हण पळयल्यार मूळ मायाच नाशिल्ली. तावळे आमकां त्या निश्चळान आमगो सद्गुरू न्ही परब्रह्म सद्गुरू हां ते परब्रह्म स्वरूप सद्गुरू ते आमकां सांगात येयिल्ले. ते पटकन एक जावचे शकता ती खंय निश्चळ परब्रह्म ते तांत एक जालें आनी सांगात आमकां घेवन वचून ताण. तावळे कल जालें मागशी वळून पळयल्यार कळ्ळें ना. नासिवंत समजून पाहिले तो ते अस्ताची नसते झाले. सारा सारे कळो आले समाधान. तावळ खरे समाधान म्हळ्यार कल्लें जे कल्ल्याचेर अवलंबून आसना असले समाधान. ना लोकांक मस्त भंय दिसता खंय की मोक्ष मेळ्ळ्यार तांकां बदल जायना यो बोर जायना वेम बोर जायना. कळ्ळें तर शाश्वत समाधान इतलें आसता आनी आम्मीचें समाधान जाता तें. परत ती लोक भायर येतात. कळ्ळें बाकीच्यांकय समाधानी करचे खातीर विवेके पाहिला विचार मनास आले सारा सार येणे करिता विचार सुदृढ झाला. श्रीराम परत सांगता ती शाश्वत देव तो निर्गुण ऐसी अंतरी बाणली खूण. देव कळला आता मी कोण हे कळले पाहिजे. मी कोण पाहिजे कळले देह तत्व तुके शोधिले मनोवृत्तीच्या ठाई आले मी तू पण. म्हळ्यार मी कोण हा शोध घेतना हांव शुद्ध निर्मळ निरुपाधीक आत्मस हो अनुभव येता. हो देह म्हळ्यार हांव न्ही हो प्राण म्हळ्यार हांव न्ही. तर हांव कोण तरी तांत तुजें चंचळ म्हाका चलयत आसा तो आत्म म्हळ्यार हांव. त्या देहांत तत्व सोदून काडटा ती मनांत उत्पन्न जावची वृत्तींत सुद्दां मी तूपणाच मूळ आसता. हांव मगल मन हांव मगल मन आशिल्लें मी तुगल मन आयलें. हांव जाल्यार मी ती तूं आयलो नाल्यार हांवच ना जाल्यार तूं खंयच्यान येतलो. द्वैत नाची. हें द्वैत खंयच्यान आयलें? हांव आयलो म्हणून तूं आयलो मी तूपण. कळ्ळें तर मनाची वृत्ती अशी जाली की हांव तूं तूं तूं. अरे हांव कोण सांग पळोवया. हांव कोण? हांव मम्मी हांव अम्मा. तूं कोण? हांव बाबू.
तो बाबू म्हणता जाल तर की ताका बाबूच म्हणटात नाल्यार बेबी म्हणटात तशी. तर त्या मी कोण पाहिजे कळले, देहतत्व तितुके शोधिले, मनोवृत्तीचे ठाई आले मी तू पण, सकळ देहाचा शोध घेता मी पण दिसेना पाहता. मी पण दिसेना पाहता, मी तू पण हे तत्वता तत्वी मावळले. हा व तू हेंकडे वर्णीची सगळे देहात शोध घेतना मी पण म्हणून खंयच ना. जशी सांगेल न्ही तू गणपती बाप्पा दिसल्या री ताका सांग, हांव विचारल्या म्हणून सांग तो कशें दिसता म्हणून म्हाका येवन सांग म्हणून. एक 6 वर्सां चलयेन ऑपरेशना वेळार डॉक्टराक सांगितलें. तावळ ताका त्या हाजो अनुभव आयलो, देवाल अनुभव आयलो, परमात्म्यागेलो अनुभव आयलो. जाल्यार तो सांगू शकनी. ताणें सांगलें की तो फक्त अनुभवच आसता, तो सांगू जायना म्हूण. तशी कल्लें आतां फ्रीज कशी कळटा, फ्रीज बंद पडल्या म्हूण कशी कळटा, थंडसाणी वता, गरम जावन पडटा. देहांत आत्मा ना म्हूण कशें कळटा, देहांत एरवी गरमी आसता, ते देह थंड पडटा, तावळ कळटा वय की न्ही. तर ज्वलन आसता, प्रत्येक हातूंत ते तेज आसता, तेज आत्म्यागल तेज, परमात्म्यागल तेज, अंतरात्म्यागल तेज आसता. तशें दृश्य पदार्थाची ओसरे, तत्वे तत्व तेव्हा सरे, मी तू पण हे कैचे उरे तत्वता वस्तू. मी तू पण थंय कडे बर ना. एक फंत आत्म भायर गेलो की जड विंगड निश्चळ भायर गेले आनी तेवें एकदम हें जायना जाल्यार निश्चळ ताका मात्र कल्ले जायना. पंचीकरण तत्व विवरण महावाक्य वस्तू आपण अहम ब्रह्मास्मी म्हणून आमी म्हणटात अहम ब्रह्मास्मी, अहम ब्रह्मास्मी, म्हाका बायलो दादले हाजे कले भेद ना म्हण. एक फंत गोंदवलेकर महाराजाल थंय एक मनुष्य मस्त साधन करतालो. ताणें सांगलें, महाराज मला आता कसलाही भेद उरला नाही. मी स्त्री पुरुष यांच्यामध्ये सुद्धा भेद मानत नाही. सगळ्यांचे देह आहेत आणि आत्मा एकच आहे आमच्यामध्ये. तर तांगेल सेवेन ते गोंदवलेकर महाराजां थंय पटायत मावशी म्हणशी, ती सगळ्यांगेर वाभाड काडच्यान पटायत आणि अगदी गुरून सांगील प्रमाण तंतोतंत आज्ञा पाळटाली. ती थंय कलकी खातीर आयिल्ली. तर तो मनुष्य रस्त्यार हांग येतना दिसलो महाराजांगेर घरात. तर तांणी तिका सांगलें, जा गो त्याचं धोतर सोडून टाक म्हणून. तर ती वचुली तरतरी ती आणि धोतर सोडूनच्या लागली. तर काय करते काय करते म्हण, काय तुला लाज लज्जा आहे की नाही. तावळ त्यांनी म्हण, अरे तुझं परब्रह्म कुठे गेलं. आत्मा स्त्री पुरुषांचा भेद नाही वगैरे हे ज्ञान कुठे गेलं आता, अशी विचारले. त्यामी ती महावाक्य वस्तू आपण हे अहम ब्रह्मास्मी म्हणची विंगड आणि ताजो अनुभव येवच्या बहुत पापड बेलने पडते. ते सद्गुरूंग सांगा त्यांनी तशी कर का, निसंगपणे निवेदन केले पाहिजे. संग फक्त निर्गुणाचा संग धरिला जो आवडी, निर्गुणाचा संग धरिला जो आवडी, तेने केले देशोधडी आपण यासी माय बापा, निर्गुणाचा संग. अनेकत्व गेले अनेकत्व गेले, एकले सांडिले निरंजनी माय बापा, निर्गुणाचा संग. तर संग महत्वाचा, निसंगपणे निवेदन केले पाहिजे. म्हाका आणि दुसरे कसले नाक देवा, म्हाका फक्त तुका चरणांत स्थान जाय, म्हाका तुज्यान स्थान जाय, म्हाका तुज्यान एक कोर घे. हें सगळं म्हाका जागृती सोप्पन आसा, हें म्हाका अंतर मनापासून समज का, हें म्हाका भिडक का म्हाका मनाक तशी तू करी. आणि जे काही जे स्वप्नांतले चूक दुःख असं ते सहन करची तितली शक्ती दी. त्यामी ती कोणाकय तंतू हें प्रत्येक जण आपापला रोल करता असत. त्यामी कोणाकय नाव दवरची, कोणाकय गरज पडल्यार तांकां सुद्दां मदत करची की तांकां बोध भरची असल्यार करूं. पण तांणी सुधारकाची हो आग्रह धरची ना. सुधारच जाल्यार आमी सुधारचें. निसंगपणे निवेदन केले पाहिजे. देवा भक्तांचे मूळ शोधून पाहता सकळ, उपाधी वेगळा केवळ निरोपाधी आत्मा. त्या आत्म्या कलेनात अंतरात्मा, ताका कली उपाधी ना.
कायम आनंद स्वरूप आम्ही म्हणतात ते आत्म्याक सद्गती मेळो, त्यांच्या आत्म्याला सद्गती मेळोवन प्रार्थना करतात जाल्यार आत्मा केन्नाय सद्गतीन तूच आसता. कळ्ळें म्हळ्यार ताजे भितरी निश्चल परब्रह्म आसता. हो जरी कळ्ळें ती मूळ माया, मूळ मायेन थंय आयिल्लो तो अंतरात्मा, ताका जरी लय आसलो तरी ताका कसले नमुने उपाधी ना. कळ्ळें न्हय. मी पण अशी विचार करून जर आम्ही केल्लें तरी कळ्ळें जालें. आता मी पण ते बुडाले विवेके वेगळे पण गेले. विवेक म्हळ्यार हांव वेगळं नाच, हा परब्रह्मच आसा. अहम ब्रह्मास्मी म्हळ्यार मगल हे जे सगळं चल्लां, आमगेल 3-4 अवस्था असतात. एक तर आम्ही न्हिदलेले असतात, गाढ न्हिदलेले असतात. उठायला सकाळी जागृत झाली की फ्रेश दिसता, देवा पांय पडतात. अरे वा, खरे मनुष्य जर सत्शील असल्याने तो कृतज्ञता व्यक्त करता देवा लागीं, की फिरून उठलो ही ईश्वराची दया. आता झोपलो फिरून उठलो ही ईश्वराची दया. त्या सगळ्याची क्रेडीट तो त्या ईश्वराक दिता. आणि हे जाल्यार ते आपणाक न्हीद पडली, कशी शांत न्हीद लागली म्हाका, एक सुद्दां सपन पडली. हें पळयतलो कोण? तो साक्षी. तो खरें अंतरात्मा, आमगेलो अंतरात्मा तो. ताका सगळें दिसता की हाका न्हीद पडली. अंतरात्मा जागी आसता, धक 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 करता. तो करता आमचे खातीर, श्वास तो घेता. तशीच सपन पडलें. स्वप्नान सगळें एक एक स्वप्न आमी विसरता ती, जाल्यार मस्त स्वप्न लक्षांत रावता ती. थोडे आमी अरे बापरे हें अशें जालें तशें जालें. ते अष्टावक्र गितेन तूं जनकाक विचारलें की म्हाका निदान तूं वाघ येवन म्हाका फाटी लागला म्हण. एक पण तशी नाना नमुन्यां स्वप्न पडटात. वाघ फाटी लागला, म्हाका झाडार चडूंक कळना, हांव निपून बस खंय म्हूण कळना, हांगा धांवली थंय धांवली, बाथरुमा वचून बसून भितर कडी घालून घेतली, अशें सगळें स्वप्न पडटात. तो वाघ भायर बसला, भायर कशें पडचें तितल्यान तूं हांव पडली आनी म्हाका जागृत जाली. अय्यो बा, स्वप्न आशिल्लें. हें स्वप्न कल्ल पडलें तें सम उगडास कोण दवरता? तो साक्षी भाव दवरता, अंतरात्मा. तें मगत स्वप्न पडलें म्हळ्यार स्वप्नावस्था. निद्रावस्था, स्वप्नावस्था. कडेन स्वप्नान थंय जागी जालो. जागी जायना पण नित्याचे बेडटी घेतले, न्हाल्ली केली, आमकां सगळें काम उरकली, कामां वचली, आयली, न्हीद काडली, वाचन केलें, हें केलें, ती सगळीं कामां. तो रंगमंच आमगेलें नाटक. त्या नाटकांत आमगेलें सगळें प्रत्येक वेळार एक एक भुमिका आसता. संवसारांत तूं एकल्यान बामूण जावंका, एकल्यान बायल जावंका, सगळे नमुने नट लागतात न्ही. कोण विलन आसता, कोण चेडूं आसता ती, आनी कोण आसता, कोण प्रेम दितल आसता ती, कोण द्वेश दितल आसता ती. सगळ्यांकय सांबाळ घेवंका लागता. पण तूं आमी गुंतून पडय हें तांणी म्हणचें. गुंतून पडना, सगळो प्रपंच करचो, एक्सपर्टली करचो, एक्सपर्टली. तेमीच आमकां सद्गुरू सूत्रधार. सद्गुरूंच्या हाती सूत्र दिवन आमी सगळें करता म्हळ्यार आनंद मेळटा, पतंगाचो आनंद मेळेल बाय. कळ्ळें न्हय. तर हांगा तांणी सांगल्या, मी पण ते बुडाले विवेके वेगळे पण गेले, निवृत्ती पदास प्राप्त झाले उन्मनी पद श्रीराम, विज्ञानी राहिले ज्ञान. आतां थंय म्हाका ज्ञान जालें म्हण, जाल्यार ज्ञान रूपच आमी केन्ना जाता ती. तावळी आमी विज्ञानांत वतात. विज्ञान म्हळ्यार विशेष ज्ञानांत बुडून वतात. तावळ पळय तें ज्ञान व्हरना, शाब्दीक ज्ञानाची गरजच ना. कोणेंय कल्लें म्हळ्यार हें तुका बुद्ध तुका ज्ञान जालें म्हळ्यार आमकां कसलो फरक पडना, कसलें ताजें वायट दिसना. कळ्ळें म्हळ्यार आमी उपभोक्ता आसत न्ही. तशी विज्ञानी राहिले ज्ञान, ध्येय राहिले ध्यान, सकळ काही कार्याकारण पाहोन सांडिले, जन्म मरण चुकले, पाप अवघेच बुडाले. ते कशी की जिणे गंगोघाचे पाणी, नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी, जिणे गंगोघाचे पाणी. जशी येता तशी आमी आमगेली भुमिका पार पाडता वचून सगळ्यांक मदत करताची. प्रत्यक्षांत सगळ्यांक तोच मगल गुरू बसला म्हण दिसून प्रत्येकांक जिथे कमी तिथे आमी. हांव इतल्या आनंदांत आसत, ते कडल्या दुख्खी म्हूण ताजें दुख्ख म्हाका जाता, आनी ताका त्या दुख्खांत कशें सोडोवचें, गुरूनी म्हाका कशें मार्गदर्शन केलें.
त्या प्रमाणे चल तांगे सेव करची हे तस जाल्यार कल जाता जन्म मरण नाची पाप ओघेच बुडाले यमयातनेचे झाले निसंतान यमयातन खंय ते तळच्या घालतात खंय नरकांत हें करतात ती कल्ली ना काही ना यमयातना आणि हे हांगाच मेळटा आमकां निर्बंध अवघाची तुटला विचारेची मोक्ष प्राप्त झाला विचारांनी ज्या विचारांनी आम्ही गुरफटलेली संसारांतून तेच योग्य विचार म्हळ्यार विवेक कोरून आमकां मोक्ष प्राप्त जालो जन्म सार्थकची वाटला सकळ काय श्रीराम नाना किंत निवारले संदेह ना जाले धोके अवघेची तुटले कशी की सद्गुरूंगेल साथ आस ज्ञान विवेके पावन झाले बहुत लोक श्रीराम ते सगळे ह्या पतित पावनाचे दास ते रामतत्वाचे ते दास तेही पावन करीती जगास ते जेन्ना तांकां आत्मज्ञान जाल्लें तरी सद्गुरूंगेल कार्याक ते मदत करतात जशी संत एकनाथाने संत ज्ञान हांगेले जनार्दन पंतान कार्य मुखार घालें तशी ते मदत करतात तेची पावन करीती जगास ऐसी हे प्रचित मनास बहुतांच्या आली श्रीराम इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे भक्त निरूपण नाम समास तृतीय आता समास चतुर्थ घेऊया त्यांची परत त्यांची सांगल्या विवेक वैराग्य निरूपण आता दशका नावय त्यांचेच विवेक वैराग्य व्यवहारांती तें किंवा परमार्थान कले खंयचे व्हड कार्य सिद्धी वरका जाल्यार एक प्रकारचे एलिजिबिलिटी कंडिशन्स आमचे थोडे तरी कलेपणे आसका लागता माहिती की नाही पात्रत आसका लागता आत्मज्ञान प्राप्त जावच्या कल जावंका विवेक आणि वैराग्य हाजी अतिशय आवश्यकता ताजे शिवाय चलना मनुष्य चलचे खातीर जशे दोन पाय वापरता आणि रथ भरधाव धांवचे खातीर दोन चाक्क रथाक लागतात माहिती की नाही तशी साधकाल साधना समाधानकारकपणे चलच्याक विवेक आणि वैराग्य हे दोन्ही समतोलपणे अंगान तसे अगदी आवश्यक असतात एकच असं दुसरं ना फक्त मन धड मागीर धड प्रपंच ना परमार्थ ना अशी जाता म्हळ्यार कशी आता फक्त बाबा तुका हें मात्र केलें प्रपंचच परमार्थच करता बसलो आणि प्रपंचाला लक्ष दिली तरी खावच्या मेळना बायल चेडूं उपाशी पडतात तें बरोबर नाही किंवा अख्खा वेळ प्रपंचच करता बसलो जे नाशिवंत असत आणि त्या प्रपंचा संगात हवे मोरून गेलो आला प्राणी जन्मासी आला म्हणेल हां तशी उपयोग ना तर दोन्हींतूय एक हें करका कलें समतोल राखका खंयच्याचें अति जावं नये प्रपंचय अति जावं नये परमार्थय अति जावं नये हां आमगेलें ध्येय खंयचें आमगेलें साधन खंयची प्रपंचाच मगच प्रपंचा स्वरूप कशें आसा मल्ल्या पयशाची कितली साथ आसा हांव प्रपंचा खातीर कल करूं शकता हां त्याच वेळार जगाचो स्वभाव कशी स्वरुपानुभवाची लक्षण खंयची हां म्हळ्यार म्हाका अध्यात्मीक मॅच्युरिटी आयल्या हें कल्ल्या वेल्यान कळटा मस्त पण सांगिल्लें त्यात मुखार पण परत घेवया आमी हां मॅच्युरिटी म्हळ्यार कल्लें म्हणून स्वरुपाचो अनुभव आयलो हाजी लक्षण खंयची हांव कोणाला स्वता कंपेर करना हांव केन्नाय स्वताकच सांबाळ घेता हां आनी असले प्रश्नांचे अगदी स्पश्ट उत्तरां बुद्धीक आकलन जाता ती ताचें नांव विवेक कळ्ळें विवेक म्हळ्यार योग्य विचार परत सांगता वायट विचारांनी मनशाक अधोगती जाता योग्य विचारांनी मनशाक पूर्णत्व मेळटा मन एव मनुष्याणां कारणं बद्धमोक्ष योग तशी आपल्या देहा सकट सर्व दृश्याची किंमत आत्मज्ञानापेक्षा कमी दिसची हां दृश्याची किंमत आत्मज्ञान सगळ्यांत श्रेष्ठ हें आमकां केन्ना ताजी प्रचिती येतली निदान इतलें कळका की हें श्रेष्ठ आसा तें गौण आसा तरी आमकां प्रपंचा बद्दल ना म्हणल्यार तर थोडीशी नावड निर्माण जाता मागीर तांकां शिरकून पडच्याक आमगेलो अभिमन्यू जावं नये म्हणून रिक्षा कशी भायर पडची कशी हाजे खातीर सद्गुरूंगेल साथ जायी आनी नामस्मरणाचें मंगण जाय ल्युब्रिकेशन म्हळ्यार तो चीक फणसा गर कापतना आमी हात भितर इल्ले सम हें तशी ते हें आसता न्ही च्युइंगम केंस आलेले केंस कापका लागतात तशी ना ते हगूर कशी निकळटा तर तेल लावंका ताका कळ्ळें न्हय तर तशी देहांत सूख घेवची प्रवृत्ती जी आसता ती आमगेली क्षीण जाता
जाय आमकांय देहा खातीर काळजी घेवंक खावच्या जायी पिवच्या जायी मनोरंजन जायी हें जायी तें जायी सगळें जायी जाल्यार कितलें खंयच्याचे अती आमी करूं दिनात मस्त कपून बसली हां म्हूण हांव जेवणाची म्हणचें एक तें ना जाल्यार इतलें जेवलें की अजीर्ण जावन दुसरे दिवस संडासांत धांवचें तें उपयोग ना तशी हें जायीची आय वॉन्ट हें हवे नकोपण म्हणटात ताका तें शांत जावचें मनान खंय खंयच्यातूय गुंतून रावचें ना काम जालें की भायर पडचें तशी एक आमकां आमगेले एक संतांनी आमकां एक तरी सांगलें आमगे सत्संगांत की आमी बॅडमिंटन खेळूं वतात न्ही तावळे अशी बॅट मारतात पळय ते बॅट मारतना आमी हें करतात ती कलें सेटल कॉक खेळूं वतात ते कॉक आयिल्ले शिवाय अशीच बॅट मारता पडतात रे मारनात जे सेटल कॉक येतात ताव वळीच आमी सर्विसींग किकल खेळटात जाल्यार प्रपंचान तशें न्ही आमी नुस्तेंपणी हांकां फोन करून तांकां फोन करून आमगेर हांगा एक युनियन लिडर आशिल्लो तो कोणें नवीन क्लार्क आयलो की ताका मुखार वचूंक तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही ना नाही हो काही प्रॉब्लेम नाही सगळं छान चालेल बघा हां काहीतरी प्रॉब्लेम असेल अरे ना म्हणतात की एव्हरी डे तागल काम सोडून हल्ल्या वचून बसचें म्हणजे असले लोक असतात उगीच बॅटिंग करता बसचें मारूक कले हेंच आसना बॉल आसना किंवा कल्ले आसना तर तशी करनासतना ज्या संधी म्हळ्यार कोणें लोक आपण जावन जिज्ञासू जावन विचारचे येता हो प्रश्न कशी सोडोव येदो तर आमकां जर आत्मज्ञान जाल्ल्या किंवा आमी त्या मार्गार आसती तर तांकां समज कशी सर्विसींग करचें हें शिकोवचें ते थोडे जाण अशी आमगेलीच परीक्षा पळोवच्या कलेपणी विचारतात तांकां न्हय बाबा म्हाका कले कळना तुमची हांव तूं जाणकार असो म्हूण ताका वाटे लावचें असं नमुन्याचें आनी नंतर अशीच कोणेपणी फालतू लोक येतात तांकां धांवन घालचें असले नमुन्याचे आमी खेळका लागता कळ्ळें न्हय प्रपंचांतू आनी परमार्थांत सुद्दां तें गुंतचें ना खंयच्यानूय ताका वैराग्य म्हणटात हां वैराग्याच्या भावाने नुसतो विवेक असल्यार तो पांगळ जाता पांय नातिल्लो आनी विवेकाच्या भावी वैराग्य दुराग्रही जाता अशीच जावंका तशीच जावंका कोप्त मारता वैराग्य ना आशिल्लो मनुश्य ताका सगळें जाय आसता न्ही तो एकदम हें जाता पण विवेक आनी वैराग्य दोन्ही असल्यार मनुश्य भितर तावणी भायर तावन मोकळो जाता जाल्यार मोकळो जाल्यार मोकाट जावन येता न्ही मोकाट जावन तर तांणी कल करता निरुपणांतू स्वानुभवाचे बोल तो उलयता तो खरें ताका कोणाक विवेक आनी वैराग्य आसा की तो स्वानुभवाचे बोल उलयता ताका भगवंता शिवाय दुसरे कसले वासन उरनात एक प्रकार तो परमार्थाचो प्रचारक जाता आनी ताका वागण्या वेल्यान लोक ताका विचारतात तूं कसली साधन करता तुगेलो गुरू कोण मगल हो गुरू म्हूण तो सांगू वचना ताका लोकांनी विचारका हां तागल आंगान तूं वैराग इतलें बांदलेलें आसता की नाक्क जालें हातूंत तो जास्ती इंट्रस्ट घेना कळ्ळें जाल्यार रसाळ हरी कीर्तन करता मना पासून भजन करता हां कसले ताका सुचतात नवीन नवीन कविता अशें सगळें जाता आनी हांगा विवेक वैराग्य निरूपण त्या दृश्टीन हो समाज चवथसो श्रीराम हें आमी मुखालपंथा महद्भाग्य हातासी आले परी भोगू नाही जाणितले तैसे वैराग्य उत्पन्न झाले परी विवेक नाही हां महद्भाग्य आयलें जाल्यार विवेक ना कशी वापरची म्हणून कळना आमकां मस्त कलकल गिफ्ट आयले ती कशी वापरचे चाकू दिला भाजी कापूंक कळना हात कापून घेतलो तशें उपयोग ना त्यावेळी आमी कळ जातात वैराग्य विवेक ना जाल्यार आदळते आफळते कष्टी होते दुःखी होते ऐकते देखते येते वैराग्य तेणे त्यावेळी वैराग्य उत्पन्न जाल्ल्या जाल्यार विवेक ना जाल्यार मस्त कष्टी जाता कल्ले नाका नैराश डिप्रेशनान जगतो मनुष्य तशी सुद्दां जावं नये कलमे विवेक असका आपण कल कोरका कल कोर नये नाना प्रपंचाच्या ओढी नाना संकटे साखळी संसार चांडून देशगडी होय तेणे तो चिंतेपासून सुटला पराधीनतेपासून पळाला दुःख त्यागे मोकळा झाला रोगी जैसा परी तो होऊ नये मोकाट नष्ट भ्रष्ट आणि चाट सीमाच नाही सैराट गुरु जैसे मोकाट जाऊ नये ते मोकाट बैलणे असतात नाही शेतान सोडतात शेताची नासधूस करतात गुरु गुरु आणि गुरु अनुस्वार दिल की गोर बदलते पशु तशी पशु प्रमाण वागू नये
विवेके विण वैराग्य केले तरी अविवेके अनर्थी घातले. अवघे व्यर्थच गेले दोहीकडे. ना प्रपंच ना परमार्थ अवघे जिणेच झाले व्यर्थ. अविवेके अनर्थ ऐसा केला. का व्यर्थची ज्ञान बडबडीला किंवा ताका विवेक मात्र म्हणारी मस्त ज्ञान मस्त पांडित्यच तरी वैराग्य योग नाही घडला. कले सोडूक जायना जाय म्हण जायची. जैसा कारागृही अडकला पुरुषार्थ सांगे. स्वतःच कही देन तू आणि दुसऱ्यांक अशी कोरका तशी कोरका म्हणून सांगता ताका बांधून घालेन ताका स्वतः कले करू जायना. तशी वैराग्य विण ज्ञान तो व्यर्थची साभिमान. लोभ दंभे घोळसून कासावीस केला. श्वान बांधले तरी भुंके तैसा स्वार्थामुळे थिंके. पराधिक देखो न सके स्वाभिमाने. अशी हे हांगा मिराबिया आणि मुखालपंथा हे आणि मुखावेले समाज घेवच्या पळया. आणि आता आम्ही तांगेली ह्या सगळ्या खातीर रामागल प्रार्थना आम्ही करता कळ्ळें. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. आता हे विवेचन पुष्प समर्थांग चरणांचे दवऱ्या आणि म्हणूया. नंदंतु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका. अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.